फोंडेचे लोक ज्या रितीची आतुरतायेन वर्सभर वाट पळयता तो म्हणजे वीरभद्र. वीरभद्राचो नाच ही दर वर्सा जावपी एक परंपरा आणि ही परंपरा अहंकार आणि अभिमानाचेर मेळयलेल्या विजयाचो उत्सव म्हणूं येता. गोंयच्या थोड्या वाठारांनी सुद्धा ही परंपरा साजरी करतात. अशी मान्यता आसा की वीरभद्र हो महादेवान आपल्या जटेंतल्यान एक तुरा कापून तयार केलो. फोंडेच्या विठोबा देवळान जावपी ही एक रीत आणि दर वर्सा शेकड्यांनी लोक हांगा पावतात. हो फाल्गुन म्हयन्याच्या शेवटच्या दिसांनी गोंयांतल्या शिगम्याच्या वेळार साजरो करतात. नमस्कार, हांव श्री निलेश कुर्तरकर, विठोबा देवस्थानचो सेक्रेटरी. आनी हांव गोविंद श्रीकांत मापारी, देवस्थानचो ट्रेजरर. आमचो हो शिगमोत्सव म्हटल्यार शिशिरोत्सव रंगपंचमी हळदुणे त्या दिसाच्यान सुरवात जाता. पयलीं विठोबा देवळांतल्यान सुवारी भुमिपुरूश देवस्थानान वयता, थंय हळदुणे घालता आनी बाकीची आमची जी संलग्न देवालयां आसा, काळभैरव थंय वयता. हे हळदुणे म्हटल्यार एक देवाक निमंत्रण आमच्या शिशिरोत्सवाचें. थंय जालें की मागीर तशेंच आमी नकटेश्वरा वयता, कुटयेक घालता, आटोळेश्वराक वयता, अशें सगळ्यांक निमंत्रणां दिता. मागीर तेज्या उपरांत 4 दीस विठोबा देवस्थानान सांजेच्या 8 वरांचेर सुवारी वादन जाता. शिशिरोत्सवाच्या पयल्या रातीच्या आदले दिसा तेच्या पयलीं आमचो हांगा एक पीर म्हणून आसा कोटान, थंय आमी तांकां निमंत्रण दिवंक वयता. हीच आमची खासियत. तशेंच त्या दिसा आमी केशवदेव म्हणून एक देवस्थान आसा, थंय आमी तांकां निमंत्रण दिवंक वयता. आनी शिशिरोत्सवाच्या पयल्या राती आटोळेश्वराक रंगपुजा जाता, थंय सुवारी घेवन वयता आनी मागीर परत सुवारी विठोबा देवळान येता. आनी त्या दिसाच्यान 4 दीस आमची नाटकां चलता. आतां ह्या शिशिरोत्सवाचें वैशिश्ट म्हटल्यार आमच्या 4थ्या रातीक आमची नवरदेवाची मिरवणूक जाता आनी तेज्या उपरांत आमचो प्रसिद्ध असो वीरभद्र जाता. म्हणजे अबावट पयलीं म्हणजे सुरवातीक खंय हांगासर बैलगाडयेचेर मिरवणूक जाताली. बैलगाडयेचेर खंय न्हवरो बसप, बोडकी म्हणटी बसप आनी तुगेलो बागायतदारा कडल्यान खंय वयर येतालो विठोबा देवळा कडेन. तेन्ना भट ही भुमिका नाशिल्ली, पूण म्हज्या चुलत्याक अशें दिसलें की बाबा न्हवरो आसा, व्हंकल म्हणजे बोडकी आसा, पूण भट ना. तेणें ही भुमिका भटाची जी आसा ती तेणें स्टार्ट केली. कांतापारकार म्हणटा पळय, तांच्यांनी ही स्टार्ट केल्ली. तर वयल्या बाजारान वेरेकाराच्यो हें आसा, तें शॉप आसता, थंय आमी तो पेंट करता वार्शीक. ते फक्त भट आनी जी पळय कलावंत आसता आनी न्हवरो हेंचो पेंट थंय जाता. आनी थंय पेंट जाल्या कारणान मागीर थंय आमची न्हवऱ्याची मिरवणूक जी आसता ती गाडी थंय येता, थंय न्हवरो बसता आनी वाजत गाजत मागीर आमी ते हांगासर विठोबा देवळा कडेन येता. विठोबा देवळा कडेन हांगासर मागीर आमचो परफॉर्मन्स जाता, म्हणजे आमी हांगासर नाचता बी सगळे. आनी लास्ट मागीर कितें जाता, एक प्रेत म्हणून वता, थंयच्यान तो मागीर न्हवऱ्याची मिरवणूक सोंपता. मागीर वीरभद्र स्टार्ट. वीरभद्रा बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार आमच्या हांगा जे श्री जितेंद्र पारकर जे आसा ते वीरभद्राची भुमिका वठयता. वीरभद्र आमचो थंय एक स्पॉट आसा, चाप्या कडेन म्हणटात, थंयच्यान तो सुरू जाता आनी तो सुरू जावन तसोच तो मंडपान येवन नाचता. जेन्ना रस्त्यार नाचता तेन्ना तेज्या हातान चुडयो दितात आनी जसो तो स्टेजीर पावता थंयच्यान तेज्या हातान तलवारी दिल्यो वता. आनी तो तसो नाचत जेन्ना तो देवाच्या मुखार येता विठोबाच्या, तेन्ना तेजेर थंय अवसर येता आनी तो अवसर आयल्या उपरांत आमगेले 2 जे मानकरी आसा, बुडेकार आनी काणेकार फॅमिली, तितूंतले 2 जाण जे आसता ते तेजेर नाल्ल फोडून ते तीर्थ तेका दितात आनी तेजी थंय सांगता जाता. असो आमचो वीरभद्र हांगा साजरो केलो वता. ही कितक्या वर्सांची परंपरा पिढ्यान पिढी चालू आसा. वीरभद्राचो रूप धारण केल्ले कलाकार रौद्र आणि शक्तिशाली भाव दाखयतात आणि संपूर्ण वातावरण बदलतात. हो फक्त नाच न्ही, तर श्रद्धा, परंपरा आणि इतिहासाचं एक उदाहरण. स्थानिकां खातीर हो सोहळो अभिमानाचो आणि सांस्कृतिक वळखीचो एक म्हत्वाचो भाग.